नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. फुटबॉल मोबर डायरियांत मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटतनी आनी 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान मेळटली भरपाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. नोकर भरते खातीर पयशे घेतल्यात जाल्यार सिद्ध करचे बाबुशाचें आवाहन. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात एलडीसी पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो विजयान केल्लो आरोप. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर सुरक्षा तपासणे वेळार एकलो सापडलो. 6 कारतुसां सयत गुन्यांव नोंद. तपास सुरू. परंपरा जपून चवथीच्या 5व्या दिसाक सवायशीण बायलांनी केले गौरी पूजन. सत्तरी आनी दिवचल वाठारांत फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार. योग सेतू पायवाटीचेर नुस्तेकारांची बेकायदेशीर अतिक्रमणां. योग सेतू नुस्त्याची जेटी जायत म्हणून भिरांत. देशांत सापडलो पयलो मंकी पॉक्साचो दुयेंती. मार्गदर्शक तत्वां जारी. हेर राज्यांक दिला केंद्र सरकार सादूर रावपाचो इशारो. आतां पळयात खबरो विस्तारांत. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात एलडीसी पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसायान केल्लो. एलडीसी पोस्टा खातीर नोंदणी केल्ल्या 92 उमेदवारां मदल्या एकाय मनशा कडेन आपणे पयशे मागल्या जाल्यार ताचे पुरावे दाखोवचे अशें आवाहन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलां. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यान चवकशी करची अशें उत्पल पर्रीकाराचें म्हणणें. एक म्हजे म्हऱ्यान रिपोर्ट्स आहात विच आर अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स बट साउथ कलेक्टरेटान एलडीसीचे पोस्ट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एक्झाम जाल्ली. फेब्रुवारीन स्किल टेस्ट जाली. 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयले. म्हळ्यार प्रीमॅच्युअर बेबी जालां 7 म्हयन्यान. ते कशें जालां थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. दिस इज वॉट इज द प्रिलिमिनरी अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स कंप्लेंट दॅट हॅव कम टू मी. हांवें ताजे खातीर रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोन मारिल्लो. तो फोन काडना. ताजी सेक्रेटरी फोन काडना. मुखेलमंत्री फोन काडना. आनी ज्यो नोकऱ्यो तो बीजेपीचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या म्हणून हो चार्ज आहा. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी ओपोजिशनाकूच हें कळटा. खूब कडेन रुलिंगाक कळटा. हे रुलींग बाबूश मोन्सेरात जो रुलींग मंत्री आशिल्लो ताणें लास्ट टायम चार्ज केल्ली की इंजिनियरींग हे PWD ज्युनियर इंजिनियरांक स्कॅम जाले म्हणून. तो चार्ज करपी ताणें आतां याद दवरूंक जाय की बाबा तुजो तरी डिपार्टमेंट तुवें सारको चलोवंक जाय म्हणून. आतां ताच्या डिपार्टमेंटान हे स्कॅम जाला म्हणून म्हजे म्हऱ्यान कंप्लेन आहा. सो आतां पळोवया मरे आतां कितें करता ती एक्शन घेता ती. आनी 7 म्हयने कित्याक लागतात रिजल्ट भायर येवपाक. जी स्किल टेस्ट पयलीं जाली आतां 7 म्हयने कितें करताले ते 7 म्हयने काडटाले कितें मेळटा तें सोदूंक. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब सर्वसामान्य गोंयकारांक क्वॉलिफायड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते सरकार विकता म्हणून. सर, विश्वनाथ हियर फ्रॉम गोमंतक टीव्ही. येस, टेल मी. सर, विजयांनी आयज एक एलिगेशन केला, म्हणजे एक बायट दिल्या मिडियाक की अशें म्हटलां ते की साऊथ गोवा कलेक्टरान जे एलडीसी पोस्ट आहा पळय त्या एलडीसी पोस्टान भितर पयशे कॅन्डिडेटांक कॉल करून पयशे मागतात आणि तसो आपल्याक एक रिपोर्ट आयला अशें म्हणटा तो. आणि ते बद्दल तेणी अशें उलयलां. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, Vijay is a friend of mine. Okay, let me just make it one thing very clear. As far as litigation, they are talking about money. Any money is to be exchanged or something like that. I have got a clean record as far as the recruitment is concerned. Correct. Okay, and I don't interfere as far as the process of recruitment is concerned. Now there were some 92 posts. Okay. Out of those 92 posts, one fellow only let one fellow come forward only. Forget, I'm not talking about 2 also. One fellow.
that anyone has taken money. Okay. Just that much will be enough for me. Okay. So just vague allegations and all, just saying this thing and all, and let us not scoop to that this thing. Yes. Just because maybe someone's constituency, someone's name did not appear and all, that is not in my hands. Okay. Yeah, okay. So I'm just trying to say. Yes. This is very. I'm just telling you in very clear terms. Okay. That if, see, I have made allegations against others in the past. Yes. But I have made allegations with proof. Yes. That is the reason what I'm asking is a very simple thing. One out of 92 posts, only one post you show me. Yes. That someone has asked for money or someone has received money. Only that much will show me. Okay. So I am very clear as far as that is concerned. LDC पोस्टावयल्यान मंत्री बाबुशाचेर जाल्ले आरोप किंवा हेर बेकायदेशीर गजाली कांय नव्यो न्हय अशें उत्पल पर्रीकार म्हणटा. हाचो परिणाम मात भाजप पक्षाचेर जाता, ताका लागून मुख्यमंत्र्यान हाचेर सखोल चवकशी करची अशी मागणी उत्पल पर्रीकारान केल्या. बाबुशाच्या ऑफिसांतल्यान कितें इरेग्युलरिटीज किंवा इल्लिगॅलिटीज जाता हे आश्चर्याची गजाल न्हय. म्हणजे तो सगळेच कितल्योश्योच गजाली इल्लिगल केल्या आसतल्यो आनी हाचो पाडो चीफ मिनिस्टरान एका बायपोलान सुद्दां सांगिल्लो. सो म्हणून दॅट इज नॉट सरप्रायझींग. पण हे कितें आसा पळय ते म्हणून इन्वेस्टिगेट जावंक जाय आनी ताचेर सारकें हे म्हणजे खरें काय रे पणजेंतल्या लोकांक कोण ऑफिस चलयता बाबुशाचें हें सगळ्यांक खबर आसा. तो आस्क दॅट लेडी म्हणटा कितेंय काम असलें. सो हे जातलें क्वायट पॉसिबल. म्हजे कडेन हेचो सोर्स ना, पण आयकपाक आयिल्ले अश्यो गजाली जाता म्हणून. सो इट निड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आनी भारतीय जनता पार्टीन बाबूश आनी जी नेगेटिविटी म्हणजे लागल्या पळय ताच्या खातीर एक कावंटर जावंक जाय. म्हणून हें इन्वेस्टिगेट जावन चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन. आनी ते स्ट्रॉंग एक्शन घेतल्यार एवरी वन वील अप्रिशिएट. सांगता ही शूड बी ड्रॉप्ड. हे ऑल दीस नेगेटीव थिंग्स हे खंय तरी पार्टेक नुकसान दिता. सो शॉर्ट टर्म बेनिफीट कोणाचो कितें जाता म्हाका खबर ना, पण ऑल दीस नेगेटिविटी will have a negative impact. आणि म्हणून एक चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन अँड टेक वॉटेवर म्हणजे हे इन्वेस्टिगेट करपाक घेवंक जाय. हांव जाल्यार ताका काडून उडोवंक जाय केन्नाच्यान म्हणटा. इट वील बी पॉझिटीव थिंग. पीपल वील सपोर्ट इट. बुधवारा गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पूजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलें. दर वर्सात चवथीच्या 5व्या दिसाक हे गौरी पूजन जाता. पळयात गौरी पूजनाचो हो खाशेलो रिपोर्ट. गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पूजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलें. सकाळीं उठून सगळीं सवाशीण बायलां न्हंयच्या देगेर वचून कळसांत उदक भरून हाडटात. ते उपरांत विधिवत पुजा करतात. सत्तरींतल्या वेळूस, मासोर्डे, कोपर्डे वाठारांतल्या सवाशीण बायलांनी उमेदीन हे गौरी पूजन केलें. दिवचल शारांतल्या व्हाळशी सयत वन आनी धुमाचे आनी हेर वाठारांतूय पारंपारीक पद्दतीन गौरी पूजन जालें. गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी नवे व्हंकलेवरी साज शृंगार केल्लो. ह्या बायलांनी सैमीक उदका स्रोत आशिल्ले श्री तळेश्वर देवाच्या तळ्याचेर वचून कलशांतल्यान गौरी रुपान उदक घरा हाडून तांचे परंपरे प्रमाण पूजन केलें. बायलांनी हौशे भरून ते देवाक दवरले. सगळे कडेन ह्या गौरी पूजनाची उमेद फाकिल्ली.
वाळशे गांवांत आमच्या पारंपारीक 5व्या दिसा देवीचो प्रोग्राम जाता. सगळी बायलां जी देवी आहा ती आनी देवी नाती बी हांगा जमता आनी तळ्यार कळसुल्यांनी उदीक भरता आनी प्रोग्राम करून ती वयर सरून आपल्या आपल्या घरात देवी घेवन वयता आनी थंय घरा व्हरून कितें करता? घरा व्हरून ती पुजेक लायता. पाट आसता, पाटार तांदूळ घातलेले आसता, हळद पिजर घातलेले आसता, तेचेर दवरता आनी तेची पुजा करता, तेका नैवेद्य दाखयता आनी मागीर होशे वांटूंक सुरवात करता. मागीर सांजचे हें करता, सांजचे ते संक सुमार तळ्यार परत हाडून तळ्यान विसर्जन करता. विसर्जन करता. मागीर म्हाका एक सांग पळय, हांगा वाळशे गांवांत देवीक कितली वर्सांची परंपरा आसतली? कमीच कमी 100 वयर. 100च्या वयर गेली असते. म्हणजे चवथीच्या 5व्या दिसा 5व्या दिसात हे देवी आम्ही करता. म्हणजे सगळी उमेदीन करता. उमेदीन करता. सांजची मागीर सव भाजी भाकरी वाडटात. सगळे गांवांतले लोक हांगा जमतात हांगा तळेश्वरा कडेन तळेश्वराक. आनी मागीर विसर्जन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. देशात मंकीपॉक्साचो पयलो दुयेंती सापडलो. ताका लागून केंद्र सरकारान हेर राज्यांक सादूर रावपाचो इशारो दिला. तशेंच हे विशीं मार्गदर्शक तत्वाय जारी केल्यात. मंकीपॉक्स दुयेंसाची लागण जाल्ल्या दुयेंतीक क्वॉरंटायन दवरला आनी ताची भलायकी सध्या स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती भलायकी मंत्रालयान दिल्या. कालच गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान प्रेस रिलीज धाडिल्लो की एक मनीस ट्रॅव्हलर आसा तो मेळ्ळा विथ मंकी पॉक्सचे सिम्टम्सान आनी ताका आयसोलेट केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान. नाव हो जो मेळ्ळा तेजी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा ज्या जाग्यार मंकी पॉक्स चालू आसा आफ्रिकेन पळय न्हू थंयच्यान तो ट्रॅव्हल करून येयला आनी मागीर ताका सिम्टम्स मेळ्ळे म्हणून ताका आयसोलेट केल्लो. ताजेर टेस्टिंग जाल्या आनी आयज ताजेर परत एक प्रेस रिलीज धाडला की ताजो जो टेस्ट आसा तो मंकी पॉक्सा खातीर पॉझिटिव्ह येयला. पूण मंकी पॉक्सान 2 गजाली आसा. तितून क्लेड म्हणून आसा, एक क्लेड 1 म्हणून आसा आनी क्लेड 2 म्हणून आसा. सो ही जी क्लेड मेळ्ळ्या पळय न्ही तेचे कडेन ती जो सिरो टायप म्हणटा आमी किंवा कसलो टायप म्हणटा पळय न्ही कोविडानूय बीन आशिल्ले असले टायप्स वेरियस टायप्स. सो हो जो टायप ऑफ मंकी पॉक्स आमकां पेशंट मेळ्ळा इट इज ती आउटब्रेक जो चालू आसा पळय ती क्लेड न्ही. सो त्या खातीर आमकां सद्या कन्सर्न करपाची कांय गरज ना. दुसरें इवन ही क्लेड नासली सुद्दां जाल्यार ती कारण ती मंकी पॉक्स म्हणून बाकी जितली काळजी घेवपाक जाय ती ह्या पेशंटा खातीर घेतलेली आसा. म्हणजे ताका आयसोलेट केला, ताजे कॉन्टॅक्ट जे आसता तेजे ट्रेस करून तांचे टेस्टिंग जाता, तांकां फॉलोअप करता ऑलमोस्ट 21 डेज. हे सगळ्यो गजाली ह्या केसी खातीर जाल्या. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 14 ऑगस्टाक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान ही जी मंकी पॉक्स जी आसा पळय न्हू ताका म्हटलें की हो पब्लीक हेल्थ इव्हेंट ऑफ इंटरनॅशनल कन्सर्न. म्हणजे ज्या देशांनी ही मंकी पॉक्स ना तांच्यांनी सुद्दां काळजी घेवपाची की मंकी पॉक्स तांच्या देशांत येवपाक जायना आनी जर येयलो जाल्यार ते जाता तितले बेगीन ताका कंटेन करपाचें म्हणजे ते आयडेंटिफाय करपाचें, ताका आयसोलेट करपाचें. ही गजाली ज्यो सगळ्यो आसा गायडलायन्स त्यामुळे 14 ऑगस्टाक WHO सांगल्यो. ताचे बरोबर रोखडेच मागीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सगळ्या स्टेटांक एडवायजरी धाडिल्ली. ती एडवायजरीच्या वयल्यान आमी सगळे आमचे प्रिपेर्डनेस गोंयान सुद्दां प्रिपेर्डनेस अशें केलां की आमी जितले आमचे डॉक्टर्स आनी आमची हेल्थ कम्युनिटी आसा पळय गव्हर्मेंट आसूं किंवा प्रायवेट तांकां सगळ्यांक आमी सेन्सिटायज केला की बाबा बी विजिलंट. खंय जर केसीस येता मंकी पॉक्सा सारक्यो जी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा पळय न्ही ते रोखडेच आमकां कळया, ताका आमी आयसोलेट करून टेस्ट करुया. ताच्या उपरांत आमी आयसोलेशन फॅसिलिटी बीन डेडिकेटेड दवरल्या सद्या. दोनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेड्स दवरल्या ज्या जाग्यार तांकां आयसोलेट करतले आनी टेस्ट करतले. टेस्टिंगा खातीर आमी लॅबॉरेटरी फायनलायज केल्या ती आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे NIB पुणे. हाच्या पयलीं आमी सॅम्पल्स धाडटाले बाकीच्या डिसिजा खातीर हांगा आनी ह्या डिसिजा खातीर सुद्दां आमी सॅम्पल्स NIB पुणेक धाडटले. सरकारान सुरू केल्ल्या ECD म्हळ्यार अर्ली चायल्ड डेव्हलपमेंट कॉल सेंटरांतल्यान आतां मेरेन 2350 गुरवार बायलांक भलायकेचे आनी जतनायेचे सल्ले दिल्यात. हाय रिस्क आशिल्ल्या गुरवार बायलांक फोना वरवीं आधार आनी योग्य भलायकेचे सल्ले दिवपाक 2023च्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत भलायकी खात्या वतीन हे ECD कॉल सेंटर सुरू केल्ले. ECD म्हळ्यार अर्ली चायल्डहूड डेव्हलपमेंट हे एक प्रकारचे कॉल सेंटर आसा. तेतून भितर आमी जे हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज आसा तेंची प्रेग्नन्सी भितर तांकां एनिमिया आसूंक शकता किंवा तेंचें प्रेशर वाडिल्लें आसूंक शकता, तेंचें ऑलरेडी पयलीं ऑपरेशन केल्लें आसता भुरग्यांचें. सो ऑल दीस आर हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज. सो हें कॉल सेंटर ज्यातून आमी ह्या सगळ्या पेशंटांक फोन करतात आनी तांकां तेंचे दुयेंसा बद्दल जानकारी दितात, तांकां तेणी कितें करूंक जाय, तेंचे सिम्टम्स कितें, जर हाय रिस्क प्रेग्नन्सी जर प्रॉब्लम्स कितें आसा जाल्यार तांकां कितें करपाक जाय तें सगळें आमी तांकां जाणून दितात.
इट इन्क्लूड्स त्यांचे डायट, इट इन्क्लूड्स त्यांचे चेकअप, इट इन्क्लूड्स त्यांचे सिम्टम्स अँड सायन्स, जे रेड फ्लॅग सायन्स जे असतात ते त्यांना सो दॅट दे कॅन ॲट द अर्लियस्ट टेक केअर. ECD हे आमचे गेल्या त्या वर्सा नोव्हेंबराच्यान सुरू केलें. ग्लोबल हेल्थ मिनिस्टरांचे त्यांनी हे सुरवात केल्या आणि हे एक कॉल सेंटर जावन आसा जातून भितर आमी कॉल करता. ॲट द सेम टायम जर ते हाय रिस्क प्रेग्नन्सीक जर फोन करून विचारपाक जाय जाल्यार ती पद्दत आसा तेतून ते 104 ह्या नंबराचेर कॉल करतात आनी तांकां ती जाणकारी मेळटा. आतां आमी पळोवपाक गेल्यार हे नंबर्स लास्ट जुलयाक आमी अरावंड 463 हांकां कॉल केल्लो आसा. तेतूंतले आमी 316 जाणां एडवायज केला. सो द पर्सेंटेज हाय. ऑलमोस्ट ओवरऑल आमी 2350 आज सुद्दां हांकां एडवायज दिल्लो आसा आनी 4773 ह्या लोकांक आमी बायलांक आमी कॉल केल्लो आसा. सो इट्स अमाउंटींग अरावंड 50% क्रॉस रेट. सो लक्ष इनिशिएटीव हे एक्चुली मिनिस्टरूच काडिल्लें आसा. सर्विसीस फक्त दिल्यो म्हणून जायना, ताका एक प्रकारची क्वॉलिटी सर्विसीस दिवपाक जाय. सो ते पब्लीक सेक्टरान येवचे आनी चड करून डिलिव्हरी सर्विसीसां खातीर ते आसचे. गांवय आनी भुरगीं मदर एंड चायल्ड सर्विसीस त्या खातीर लक्ष हें इनिशियली डेवलप जालें. सो आमच्या गोंयान सद्याक नॅशनली सर्टिफायड 3 फॅसिलिटीज आसात. एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी SDH फोंडा. सो ह्या तिनूय फॅसिलिटींतल्यान तांचे लेबर रूम्स आनी मॅटर्निटी युटी म्हणजे ज्या जाग्यार आमी डिलिव्हरी सर्विसीस आनी सिझेरियन फॅसिलिटीज ज्यो दितात. सो ही सगळे डिपार्टमेंट्स आर नॅशनली सर्टिफायड एंड द स्कोर इज व्हेरी हाय कंपेर्ड टू द नॅशनल लेवल. मोर दॅन 95% स्कोर मेळिल्लो आसा ह्या तिनूय सेंटरांक. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपा हांगा सुरक्षा तपासणे वेळार एकलो 6 कारतुसां सयत सापडलो. नेमकें प्रकरण कितें पळयात पुराय बातमी. उत्तराखंडच्या एका प्रवाशाकडेन मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपाचेर सुरक्षा तपासणे वेळार 6 कारतुशी सापडल्यो. ह्यो कारतुशी विमानांतल्यान व्हरपा खातीर ताचे कडेन वैध परवाने नाशिल्ल्यान आर्म्स ॲक्ट 1959च्या 3 RRW 25 खाला गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांनी सविस्तर चौकशी केली तेन्ना ह्यो कारतुशी 20 वर्सां पोरण्यो आनी ताच्या काकाच्यो अशी माहिती उक्ताडार आयली. 26 वर्साचो अंशुल घाई हो 7 सप्टेंबराक शिर्डी सावन पुणे आपल्या काकीगेर गेल्लो. तेन्ना तिणें आपलो सर्गेस्त घोव कर्नल महेश घाई हांचे यादीन एक बॅग दिल्लें. ह्याच बॅगात विमानतळाचेर केल्ले स्क्रिनिंगेत ह्यो कारतुशी सापडल्यो. काल सांजे मोपा विमानतळाचेर अंशुल घाई हो 26 वर्साचो प्रवासी तेजे बॅगांत 6 जिवंत कारतुसी मेळ्ळ्यो. जाल्यार ह्यो कारतुस्यो जेन्ना ब्युरो ऑफ सिव्हिल एविएशन सेक्युरिटी जेन्ना तपासले तेन्ना तेजे जे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले तो थंय प्रोवायड करूंक शकलो ना म्हणून तेजी मोपा पुलिसांनी अटक केली. जाल्यार जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चलतालें त्या इन्व्हेस्टिगेशनान अशें कळ्ळें की 7 सप्टेंबराक तो आपल्या काकीक मेळपाक पुण्यान गेल्लो. तेन्ना तेजे काकीन आपल्या घोवाची म्हटल्यार तेजे काकाची लेट कर्नल महेश घाई हो जो आसा तेजी आठवण म्हणून तेजी याद म्हणून तेणें ताका एक बॅग दिल्लें आनी त्या बॅगान ह्यो 6 कारतुसी सापडल्यो. पुलीस तेजी जी सुरेखा घाई तेजी जी काकी आसा तिका कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न करता पूण कॉन्टॅक्ट जायना. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मांडवी न्हंयचेर कझिनोच्या अतिक्रमणा उपरांत आतां कांपोलाच्या योग सेतूचेर नुस्तेकारांची बेकायदेशीर अतिक्रमणां चालू आसात. खरें म्हळ्यार लोकांक सांजे वेळार पासयेक येवपाक मेळचे ह्या हेतान हो योग सेतू बांदिल्लो. पूण नुस्तेकारांनी ही अतिक्रमणां केल्ल्यान योग सेतू नुस्त्याची जेटी जाता काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. बेगोबेग सरकारान हातूंत लक्ष घालून ही अतिक्रमणां काडून उडोवची. 2023 योग सेतू हो जो आसा वॉकिंग ट्रॅक तो इनॉग्रेट केल्लो आनीक हांगासल्यान एक सरकाराचें अशें एक विजन आशिल्लें की हांगासल्यान सांजचो जो टायम आसा तेन्ना खुबशे अशे लोक हांगा येवन वॉकिंगाक खातीर हो ट्रॅक यूज करचो मागीर तशेंच हांगा वाऱ्याक येवन बसपाचें अशें हे सगळे चिंतून हो ट्रॅक हांगा इनॉग्रेट केल्लो. पूण आतां आमी पळोवंक शकतात की हांगा एक इल्लिगल म्हणटा तसो एक नुस्त्याचो एक जेटी तयार जाता ती आमकां हांगा दिश्टी पडटा. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की कशें हांगा जे बोट नुस्त्याची बोट जी अशें दिसता की हांगा काम करतात तांकां सुद्दां पळयलें जाल्यार अशें दिसता की एवरी डे ती बोट हांगासल्यान फंक्शन जाता. आनीक कशें तुमी पळोवंक शकतात की कशें हांगा नुस्त्याची जी बॉक्सां आसात ती हांगा हाडून डंप केल्लीं आसात. कशें हांगा नॅट्स कशें हांगा उदकान बी पडलेलीं आसात ती तुमी हांगा पळोवंक शकतात.
आतां प्रश्न येता जशे कॅसिनो येयले पेंजीम सायडीच्यान जशे हळू करून कॅसिनोची जेटी जाल्यो मागीर जशे कॅसिनो पणजे येयले एक बेती वेऱ्या सायडीक हें आसा नुस्त्याची फिशींग जेटी आसा तशीच पणजे ह्या सायडीक हांगा योग सेतू कडेन नुस्त्याची जेटी जावपाक सोदता काय कितें समज ही जेटी समज इल्लिगल आसा आनीक जाल्यार हांगा आजून कोणाचें लक्ष कित्याक पावना अशे प्रश्न तयार जातात. आशा करता की गोमंतक टीव्हीच्या ह्या माध्यमांतल्यान हांगा सरकारान हेचेर बेगीनचे बेगीन एक्शन घेवपाक जाय आनी परत अशें घडचें न्हू म्हणून हांगा बेगीनचे बेगीन तेचेर एक्शन घेवन हांगा पुलीस सुद्दां जाय जाल्यार दवरपाचो. पणजेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. सध्या गोंयांत डेंग्यून तकले वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंती नोंद जाल्ल्याची म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मेन दिली. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. राज्यात डेंग्यू दुयेंसान आपली तकली वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंतींची नोंद जाल्या. साळगांवांत गिरी आनी पिळण तर म्हापशेंत करासवाडा आनी खोर्ली ह्यो सुवाती डेंग्यूचे हॉटस्पॉट थारले. त्या भायर कळंगूट, मडगांव, शिवोली, सांखळी, दिवचल आनी कोलवाळे तशेंच राजधानी पणजीत लेगीत डेंग्यू दुयेंतींची वाड पळोवपाक मेळ्ळी अशी म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मे हांणी दिली. सो ऑगस्टान आमकां 95 कन्फर्म केसीस जाल्यो अँड दीज आर स्प्रेड ओवर वेरियस एरियाज. मेन म्हणजे मॅक्सिमम इज इन सालिगांव 18 केसी. सालिगांवान आमकां हॉटस्पॉट म्हणटा ते गिरी आनी एक पिल्यान. And the reasons for getting these cases are different in different places. आता गिरी जाले ते लोक in the locality water unsafe water storing practices. उदक भरून दवरता ताका लीड घालना किंवा कवर घालना आनी ताच्या रितीन ब्रिडींग जातात. पिल्यानान आमकां केसीस जाल्यो त्यो बिकॉज ऑफ दीस construction sites. Lot of influx have come. You may be knowing the surrounding, our neighboring states are having upsurge of dengue. So we have to be very careful. त्यांच्या आमच्याकडे इन्फ्लक्स येता. तशेंच आमकां हांगा आसा ते म्हापसा जाल्यार ते आमकां 13 केसीस इन म्हापसा. म्हापसा जाल्यार ते आमचे खरसवाडो अँड हांगा कोल्ली बिकॉज ऑफ रेंटेड पॉप्युलेशन. खरसवाडो बिकॉज ऑफ द IDC इन्फ्लक्स. कलंगूट आमकां केसीस जाल्यो त्यो कलंगूट इज बिकॉज ऑफ टुरिस्ट स्पेशली. अँड केसीस जाल्यो त्यो आमकां स्टाफ ऑफ गेस्ट हाऊसेस असले जाले. मडगांवा वेज स्कॅटर्ड केसीस. देन आनी एक जालें आमकां म्हणटा तें शिवोली इज बिकॉज ऑफ कन्स्ट्रक्शन सायट. देन सांखळे, बिचोले आनी हे कोलवाले वी गॉट बिकॉज ऑफ अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टीस. सो वेरी पणजी वी गॉट स्पेशली आनी थोडे थोडे बिचोले मय एक केसीस जाल्या. त्यो कित्याक जाल्यो म्हणजे ते आतां सॅटलायट केसीस. थंयचे लोक गोंयांत पणजे कामाक येता. सो मेनली बाली सुद्दां एक 2 केसी जाल्यो मागीर कासावली जाल्यो बिकॉज दोज पीपल कम टू द सिटीज. पणजे म्हणा मडगांव म्हणा अँड द व्हायरस लोड इज इन मोर इन द सिटीज आनी ते आपल्या घरा वता इन्फेक्शन घेवन आनी थंय जाले आमकां. दे आर कॉल्ड सॅटलायट केसीस. अश्यो आमकां 95 केसीस जाल्यो ह्या म्हयन्यांत. जानेवारी ते ऑगस्ट म्हयन्यांत सुमार 352 केशींची नोंद जाल्ली आसा. त्या भायर फाटल्या एका म्हयन्यांत डेंग्यूचे दुयेंतींनी अकस्मात वाड जाल्ल्यान परिस्थिती गंभीर आसा. सप्टेंबरांत चवथीचो सण आशिल्ल्यान परत एक फावट ह्या दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्कोय डॉक्टर महात्मेन उक्तायलो. तेन्ना सगळ्यांनी सादुरताय बाळगून सरभोंवतणी उदकाचो सांठो जावपाक दिवचो न्हय अशें आवाहनूय ह्या वेळार डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी केलें. कुटपणा वाठारांत एकल्याक डेंग्यूक लागून मरण आयिल्ल्याची अफवा पातळिल्ली. ती लेगीत साप्प चुकीची आशिल्ल्याचें ह्या वेळार डॉक्टर महात्मेन स्पश्ट केलें. टोटल फ्रॉम Jan to August we have about 352 cases. आणि ह्यो 352 केसीस म्हणजे ट्रान्समिशन सिजनाक पयलींच आमकां केसी जाल्यो. आमचे ट्रान्समिशन सिजन म्हणजे केन्ना मे टू ऑक्टोबर और मे टू सप्टेंबर एंड. दिस इज आवर ट्रान्समिशन सिजन. बट आतां डेंग्यू कितें जाला फर्स्ट वी वर सेइंग दिस सीजनल. पावस पडटा ट्रान्समिशन जाता. बट नाव बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ व्हायरल लोड ऑल ओवर द स्टेट ऑल ओवर द कंट्री इट हॅज बिकम पेरिनियल. वर्सभर आमकां जाता अशें न्ही की ह्या वर्सा आमकां एकूच केस म्हणजे वन्स द ट्रान्समिशन सीजन इज ओवर आमकां केसीस जावच्यो ना अशें ना. वी वील गेट केसीस. दोज केसीस द रिजन्स आर डिफरंट. फॉर दॅट वील बी आयदर इन्फ्लक्स ते लोक भायले कन्स्ट्रक्शन सायटींतून घेवन येता किंवा इट वील बी ड्यू टू अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस. अशें जावन आमकां 352 केसीस जाल्या ह्या वर्सा फ्रॉम Jan टू ऑगस्ट.
and even September I'm expecting there may be a rise because of Ganesh Chaturthi. So that's why I request the general public community to support to bring to control the dengue menace. आणि कुटबोना एक डेथ जाल्ले अशें न्यूज येयल्ली. The death actually it was misleading, and today you must have read in the newspapers because I had written to information department to give that those people, those news media, whatever who had brought that misleading news had to give the clarification. And the clarification that was a boy was working on the ट्रॉलराचेर काम करता होता. ट्रॉलराचेर थंय ताका डायरिया, सिवियर डायरिया, वॉमिटिंग, फिवर जाल्ले आनी ट्रॉलरा वयल्यान ताका डायरेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेले. मदीं खंय ताजें टेस्टिंगूय जावना, डेंग्यू टेस्ट रॅपिडूय जावना, कन्फर्मेटरी टेस्टूय जावना, किंवा तो डायरिया इज अ नॉट सिम्पटम ऑफ डेंग्यू. आनी तो वेन ही वॉज ब्रॉट टू हॉस्पिसियो ही वॉज डिक्लेअर्ड ब्रॉट डेड. सो खंयच ताजें खंय टेस्ट जावनाशिल्लें आनी डेंग्यू आय डोंट नो हाव. So that's why today I think it has come, the correct news has come that death in Kudbona was not due to dengue. गौरेश गावकरासयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गणपती चतुर्थी आमची 7 तारीख आहा आणि हांव गणपती देवा कडेन मागता की संबंद गोंयचे जावं सगळे आमच्या देशाचे लोक मतदारसंघाचे तांकां देवान आपली बऱ्याची बरो आशिर्वाद दिवचो. गणपती देव जो आहा तो विघ्न हरता, विघ्न पयस करपी, बरे दीस दिवपी, बरी बुद्धिमत्ता दिवपी, हे सगळे बऱ्यांची बरो जे कितें ह्या म्हाका आशिर्वाद तांणी दिवचो आनी लोकांक आनी स्पेशली भुरग्यांक, विद्यार्थ्यांक विद्याभ्यास दिवची, बरे संस्कार प्रगट करचे, हसन संस्कार करचे आनी बरे नागरीक जावचे आनी देशा खातीर खुबशें काम करचें. हांव देवाचें गणपती कडेन हांव प्रार्थना करतां. देव बरें.